II Samuel chapter 20. Shebachem bond. जिलगालांत शेबा नांवाचो एक खोटो मनीस आसलो. तो बेंजामिनाचे कुलयेचो बिकरीचो पूत. ताणें कोन्नो वाजयलो आनी म्हणलें, दाविदा सवें आमकां वांटो ना, न्हय म्हूण जेसेच्या पुता सवें आमकां दायज ना. इस्रायल पोरजे दर एका मनशान आपल्या तोंबून वेचें. म्हणटोच इस्रायलाच्या दर एका मनशान दाविदाचो पाटलाव करपाचें सोडून दिलें आनी बिकरीच्या पुता शेबाचो पाटलाव केलो. पूण जुडाचो लोक जॉर्डन ते जेरुजालेम पर्यंत आपल्या राजाक चिकटून रावलो आनी दावीद जेरुजाल्यांत आपल्या राज महालांत पोत्तलो. राजाची राखण करूंक पाटीं दवरलोल्या 10 अस्तोऱ्यांक राजान घेतलीं आनी तांकां कैदी करून घरांत दवरलीं. ताणें तांकां जेवण दिलें, पूण तांचे थंय कुडीचो संबंद जोडलो ना. तीं आपलो मरणाचो दीस पर्यंत विधवा कशीं जिवन त्या घरांत बंद उरलीं. आमासाचो खून. तेन्ना राजान आमासाक म्हणलें, 3 दिसां भितर जुडाच्या मनशांक म्हजेशीं जमा कर आनी थंय हाजीर जा. म्हणटच आमास जुडाच्या मनशांक एकठांवंक भायर सरलो, पूण दाविदान दिल्लो त्याहून अदीक वेळ ताणें घेतलो. दाविदान अबिशायाक म्हणलें, बिकरीचो पूत शेबा आमकां अबसलोमाहून वदीक वायट करतलो. तुज्या दुनियाच्या सेवकांक घे आनी तांचे पाटीक लाग, नाजाल्यार तो किल्ल्या वेदो घातल्या शारांत वचत आनी आमचे नदरेक चुकत. अबिशायाच्या फाटल्यान जोबाचे मनीस केलेतीत आनी सगळे बलवंत मनीस गेले. ते जेरुजाल्यांतले भायर सरले आनी बिकरीच्या पुता शेबाचे फाटीक लागले. जेन्ना ते जिबेयांत आसलोल्या व्हडल्या खोडपाशी पावले, तेन्ना तांकां आमास भेटलो. जोआब सैनिकाची न्हेसण घालून आसलो. ताच्या भेंडाक एक पट्टो आसलो आनी पट्ट्याक एक तलवार आसली. जोआब फुडें सरलो तसो तलवार जमनीर पडली. जोआबान आमासाक म्हणलें, म्हज्या बाबा, तूं बरो आसाय न्हू? आमासाचो उमो घेवचे खातीर ताणें आपल्या उजव्या हातान ताचें खाड धरलें. पूण आमासान जोआबाच्या हातांत आसलोले तलवारीचेर आपलें लक्ष घातलें ना. म्हणटच ताणें ताच्या पोटांत आपली तलवार रोंबयली. ताच्यो आंतकोडयो जमनीर शिंपडायल्यो आनी ताचेर परत आक्रमण केलें ना आनी तो मेलो. म्हणटच जोआब आनी ताच्या भावा अबिशायान बिकरीच्या पुता शेबाची पाट धरली. जोबाच्या मनशांतलो एकलो आमासाचे कुडीशी उबो रावलो आनी ताणें म्हणलें, ज्या कोणाक जोआब मानता, जो दाविदा वाटेन आसा, ताणें जोआबा फाटल्यान वेचें. आमासाची रक्तान भरलोली कूड राजमार्गार पडलोली आसली. येतो वेतो लोक थंयच उबो आसा तो पळोवन जोआबाच्या मनशान आमासाची कूड राजमार्गावेली काडून शेतांत उडयली आनी ताचेर एक लुगोट उडयलें. ताका राजमार्गावेलो काडटोच बिकरीच्या पुता शेबाची पाट धरूंक सगलो लोक जोआबा फाटल्यान गेलो. बोंड संपयतात. आनी शेबा इस्रायलाच्या सगळ्या कुलांनी आबेल बेटमाकाक आनी बेरिताच्या कुला मेरेन गेलो आनी ते सगळे एकटवले आनी ते ताच्या फाटल्यान गेले. तेन्ना जोआबाचे सैनीक आयले आनी बेटमाकाच्या आबेलान ताका वेदो घालो. तांणी शाराचे वोंवती आड एक रॅम्प उबारलें आनी जोआबा बरोबर सगळ्या लोकांक वणत सकला उडोवचे खातीर ती धाडायली. तेन्ना शारांत थावन एक बुदवंत अस्तोरेन बोबाट मारली, आयकात आयकात, उपकार करून जोआबाक हांगा ये म्हूण सांगात, म्हाका ताचे कडेन उलोवंक जाय. तेन्ना जोआब तिच्या फुड्यांत आयलो. तेन्ना तिणें विचारलें, तूं जोआब? ताणें जबाब दिलो, हय, हांव तो. तेन्ना तिणें ताका म्हणलें, तुज्या चाकोडणीच्या उतरांक कान दी. ताणें जाप दिली, उलय, हांव आयकतां. आनी तिणें म्हणलें,
आदल्या काळार लोक अशें म्हणटालो, बूत घेवंक सोदता तांणी आबेल नोगरांत वेचें, आनी असो तांणी आपलो खोटलो सोंपयलो. हांव इस्रायलांत आशिल्ल्या शांतीच्या आनी विस्वाशी मनशां मदलीं एकली, आनी आतां तूं इस्रायलाच्या ह्या महानोगराचें निसणटोन करूंक सोदताय? सर्वेस्पराच्या दायजाचें तूं कित्याक निसणटोन करूंक सोदताय? जोआबान जाप दिवन म्हणलें, हांवें अशें करचें ताळणेंतलो सर्वेस्पोर म्हाका निवारूं. आमची येवजण न्हयच. बिक्रीचो शेबा नांवाचो पूत दोंगरा माथ्यार आसलेल्या एफ्रायम देसांतलो तो. ताणें आमच्या राजा दाविदा आड बंद करूंक सुरू केलां. ह्या एकाच मनशाक आमचे आदीं करात. आमी रोखडेच तुमचें शार सोडून वेतले. आनी तिणें जोआबाक म्हणलें, ताची तोकली आमी वोंती वयल्यान तुजे फुड्यांत उडयतले. तेन्ना ती ओस्तोरी आपले जाणवायेन लोकां सोरशीं गेली. तांणी बिक्रीच्या पुता शेबाची गोमटी कातरली आनी ती जोआबाशी उडयली. आनी ताणें कोन्नो वाजयलो आनी जोण एकलो शारांतलो भायर सरून आपल्या तोंबूंत गेलो. आनी जोआब जेरुसलेमांत राजाशी पोत्तलो. दाविदाचे अधिकारी. जोआब इस्रायलकारांचे फौजेचो मुखेली आसलो. जेहोयादाचो पूत बेनाया केरितीत आनी पेलेतीत हांचेर आपलो अधिकार चलयतालो, आनी आदोरा कामदोरांचेर zobabdari चलयतालो. अहिहेडाचो पूत जेहोशापात चिttnis आसलो. शेबा xastri आसलो. जाडोक आनी अबियातर iadnik, आनी जायर नग्रांतलो Ira-i दाविदाचो iadnik आसलो. देवाचें उतर.